देवाचे एक गीत घेऊया. V14 पेज 259. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रियेच्या बाबा म्हणिनो, जेजूचेर विस्वास दवरता ती सदांकाळ जिवी. आनी एक क्रिस्तांव मनीस म्हटल्यार जेजूचेर विस्वास दवरून जेजूचो पातलाव करून जियेता आनी मेल्या उपरांत सासणाचें सूख आसा म्हूण तो भावार्थ विस्वास दवरून जियेता. संवसारांतलें जिवीत जावन आसा एक तयारी सासणाच्या जिविताक, सर्गीच्या जिविताक. आनी असलीच तयारी करून आमी सोड एकलो जियेता. आनी हो आमचो भाव फ्रांसीस हीच तयारी करून ह्या संवसारांत जियेलो. ताच्या देणे पासत देवाक दिन वाचुया. जायतें बरें ताणें आपल्या जिवितांतल्यान केलां, जावं आपल्या कुटुंबा सोबे, जावं पवित्र सोबे सोबे, जावं समाजा सोबे आपलो हुस्को दाखयला. ह्या सगळ्या ताच्या बरेपणा खातीर देवाक दिन वाचुया. आनी ताका सासणाचें सूख देवान फावो करूंक मागूंक आयल्या. मनीस कशी घोडी आमकां वसोत आनी वसोत कशें आमी घोडे जायते फावट चुकता. तर कसली चूक आसा जाल्यार, कसलें पाप आसा जाल्यार जेजूच्या अमोणीक रोगतान ताका धुवन काडूंक आनी बेगीस बापाच्या वैभवान ताका घेवंक बापा लागीं मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावं आमची जण एकल्याची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सोर खोलेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकलुतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो सोमदीर. फ्रांसीस आमच्या भावाची खूण आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतलो ताका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवणपणाच्या दिसा कुणी आत्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बरे मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूब ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणो. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास करूंक थोडे कडेन ओगूत बिदाक नासतना हांवें तुमकां बरयलां, कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां. म्हणजे अणभवार्था मदें क्रिस्ता जेजूचो मुन्यारी म्हाका केला आनी विदेशांचें समर्पण ताका मानता तसले आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोले जावचे खातीर देवाच्या शुभ वर्तमानान परगोटींक म्हाका ताणें यादनेक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान हांव देवा पासत वावुरलां ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमित आसा. अणभवार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कोरण्यांनी व्हड खुणां आनी वेजमितां करून पवित्र आत्म्याचे सोबतेन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केलां ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगता. अशें जेरुसलेमाक थांब इरिलेक पर्यान बोवाडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगोटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमानान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरले, कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुन्यादीचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. परतेंच जाल्यार हें बरयलोलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें. जांकां ताची खबर परगटूंक जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकुंकूच ना ती समजतली. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतरार आमचो जबाब हे पळय जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. म्हणूया सगळीं म्हणूया, आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलचे कुलयेचे थाय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली
राष्ट्रीय दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गीत घेवया. P8 पेज 24 श्लोक 6 आणि 7. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुक्दोम आसलो. हो ताचे ग्रेसकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपूण हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुक्दोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुक्दोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुक्दोमपण काण घेता म्हणटकच हांवें आतां कितें करचें? कोणूच म्हाका सोकोत ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाचो एक एकल्या रीणकाऱ्याक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगीं बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें परतीपाड केलो, 100 मापां घोव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुक्दोमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवीतेची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा भणीनो, आयचो जबाब आमी दिला. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. आनी हेच तें शुभ वर्तमान, ही बरी खबर परगटूंक देवान एके भाशेन आपल्या दुतांक धाडले, आपल्या धर्मदुतांक धाडले आनी आपल्या गवळ्यांक धाडले. आनी आयजूय बागेवन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, हांवूय शुभ वर्तमान परगटलें
आनी ताणें म्हाका याज्ञेक नेमलो आनी याज्ञेक कसो हें बरें काम ताणें केलें, शुभ वर्तमान परगटचें काम. आनी ह्या शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं देवाची सोडवण राष्ट्रांक परगट जाली आनी ती आमकांय परगट जाल्या. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान संवसारीक मनशां उजवाडाच्या मनशां परस अदीक दोजवितेची अशें आमकां आयच्या दिसा ह्या मुग्दोमाची खबर आयकूंक मेळ्ळ्या. कोणें तरी ताचेर फिर्याद दिली, कंप्लेन दिलें, तो सारकें तुजो कारबार चलयना आनी अशें ताका तो काडचो आसलो आनी काडूंक सोदता. आतां हांवें कितें करचें? तो आपल्याच मनान चिंतता, हांव कितें करचें? खोणूंक म्हणटा सकत ना, भीक मागूंक लज दिसता. कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आनी रीण आसलेल्यांक सगल्यांक आपूण हाडून ताणें एके भाशेन ताचें रीण उणें केलें. आमी पळयलां कोण भाशेन ताणें ताचें रीण पत्र वयशी आसले ते 50 केले आनी 100 आसले ते 80 केले मापां. आनी हे भाशेन ताणें ताचें रीण तांकां उणें केलें, कित्याक घोडी आपल्याक ते पावतले फुडाराक. हे भाशेन ताणें ताचें रीण उणें केलें. आनी आमी आयकलां नाड बुदीचो मुग्दो, नाड बुदीचो. ताणें नाड बूद वापरली पूण दोनयान ताचें तोजीतपण वाखाणलें. तोजीतपण, कानिंगनस. तोजीतपणान ताणें तांचें सगळें रीणपत्र आसलें तें उणें केलें, कित्याक ते आपल्या फुडाराक घोडये ते पावतले म्हूण. तांकां रीणपत्र सुबेज आसलें तें उणें करून ताणें ताच्या रीणपत्राचेर बरयलें देवो कितलो आसा ते दोनयाक. आनी हे भाशेन तो दोनी ताचें तोजवीतपण वाखाणटा, कानिंगनस. तशेंच मनीस देवाचे राज्या खातीर वावुरता तेन्ना हे भाशेन देव ताका जिन्सां तरेच्या गुणांनी धेण्यानी बोधता. तशेंच आमच्यान म्हणूं येता आमचो भाव फ्रांसीस, ताका देवान साबार धेण्यांनी गुणांनी बोल्लोलो. कुयट कितलीं वर्सां ताणें काम केलें, डिफेन्सांत काम केलें, बऱ्या जाग्यार काम केलें आनी उपरांत रिटायर्ड जावन आपल्या गोंया येवन गोंया रावलो. आनी हे भाशेन ताणें गोंयांय जायतें बरें काम करीत आसलो आनी करीत आसा. जावं आमचे सेंट एंटनी प्रेयर हावसाचो प्रेजिडेंट कसो वावुरता, तशेंच थंय तोदोब्यां कॉपेल आसा त्याय कॉपेलाची दुरुस्ती करूंक तो वावुरलो आनी आपलो आदार सहकार तेंको ताणें दिलो. तशेंच इगोर्जेनूय जायतो बरो वावर तो कोत्ता आनी कोत्तालो. जावं कोंफरांत कसो आसलो आनी हे भाशेन जायतो बरो वावर ताणें केला आनी करीत आसलो. आमी चिंतूंक ना ताचेर अकस्मात मरण येत म्हूण अकस्मात एटॅक येवन तो सोंपलो. देवाचें गूट देव जाणा, तें आमच्या मनशाच्या मनाक आटापूंक जायना. पूण कितें जावं ताणें जायतें बरें केल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर न्हूच आपल्याच कुटुंबाचो सांबाळ केलो, पूण हे भाशेन पवित्र सभेच्या वावराचोय ताणें मोग केलो, सांबाळ केलो आनी हे भाशेन बारी वावुरलो आनी बारी वावुरतालो. अकस्मात ना जालो म्हणून आमकां दूख भोगता. पूण देवाची येवजण, देवाची गूट देव जाणा. तर आमी आयच्या दिसा कितें ताच्या देण्या पासत देवाक बीन वाचुया, ताचे पोतेनी खातीर मागुया. जावं ती एकसुरी जाली आनी एक विधवा जाली, पूण देव आपलो आशिर्वाद आनी आपलो आदार आनी आलाशिरो तिका दितलो. असलो भावार्थ आनी खात्री तिकाय आसा. ते भाशेन भावार्थानूय हिंगासर येवन मिसांत वांटो घेता आनी मिसान एके भाशेन येवन देवाचेर विस्वास दवरून जियेता. तोच विस्वास तिका फटयना जावं, पूण तिच्याय
जिविताक अदीक धीर आनी बरवासो तिका दिवंक खतखत्यान तिचे खातीर मागुया, ताच्या गोच्च्याय खातीर मागुया. जी सगळी बरे भाशेन हांगासर आसली आनी बरे भाशेन वावुरताली, पूण अकस्मात हें मरण आयलें. तशें आमच्यान सदांच आमी मरणाक तयार आसूंक जाय अशें आमकां म्हणलां. आनी हे भाशेन आमी सदांच तयार आसूंक, केन्ना आमचेर कशें आनी अकस्मात मरण येत कोणूच नको. तो देवाचो बूट देव जाणा. तर देवाचेर विस्वास दवरून जियोवंक आमकांय जण एकल्याक कृपा आनी बळ ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. आनी आमचो भावार्थ जिवो करुया. आनी जो कोण जेजू सवे विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार सासणाक जिवो आसतलो. असलेच खात्रेन हे मिसांत वांटो घेवया, देवाक दिनवासुया आनी देवान ताका ताच्या बऱ्या जिविताचें इनाम सासणाचो मुकुट फावो करूंक ह्या मिसान खतखत्यान मागुया. गाणं तयारी वेळार गीत घेऊया. C7 पेज 31. उदारपणांतूय आमकां दिलाय तांबडा इतका विगोयता. प्रेमान दिला मनशाच्या वावरान केला, आमकां जिविताचो उडो जातलो. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावड मागात. दयाळ बापा, आयज आमी मातयेक लायता ते आमच्या बाबा फ्रांसिसा पासत हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलेंच पातकाचें खोत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख पगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें ताळोण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. ताचे सांगाती आमचे ताडे मेळून
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितुमेचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
फिलिप नेरी फेरामच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसीस डायस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन तोरदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर लिया वडतो ह्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा काबूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. एक बरो बापूय कसो एक बरो पोतेनीक सांगाती कसो आनी जायते तरेन पवित्र सभेच्या आदाराक पावतलो फुडारी कसो ताणें वावर केलो आनी करीत आसलो. न्हयच वावर केलो पूण उदारपणान जायते ताणें आपणेच आपल्याचेंच दान केलें. कपेलाच्या वावराक हात घातलो जावं कपेलाचे कमिटीचो प्रेसिडेंट आसलो दुसऱ्याय कपेलाची दुरुस्ती करूंक वावुरलो आनी पूण आपलें उदारपण दाखोवन फुडें सरलो. असलेच फुडारी आमचे मदें उपसोंक आनी आमकां फावो जावंक मदीक करून जेन्ना सगल्या आमच्या गोंयांत फुडारीक विचून काडूंक हो वावर चलता गवंडी वावर फुडें व्हरूंक सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक ताका उदारपणान असले फुडारी मेळूंक आनी फावो जावंक मागुया. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Amen.
होच जेजू आमकांय जण एकल्याक आपल्या दोनयाच्या मोड्यांत वावरूंक मुगदम कशें तो धाडटा आनी मुगदम कशें तोजवितेन आमी वावरूंक आमचें काम करूंक तो आमकां सांगात करता. त्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, कोणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. दाना तोयारी वेला क्रिसमसात शिवताना गीत घेऊया. D9 पेज 51. D9 पेज 51. Tuve
두 배량 소목해요 어서 세감에 나서 Jesus bendito, meu Redentor, a minha alma salvai, Senhor. Jesus bendito, meu Redentor, a minha alma salvai, Senhor. Jesus bendito, és minha luz, a minha alma ao céu conduz. Jesus bendito, és minha luz, a minha alma ao céu conduz. Jesus bendito, quando eu morrer, a minha alma vai receber. Jesus bendito, quando eu morrer, a minha alma vai receber. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, फ्रांसीस आमचो भाव ह्या संवसाराक वतरून गेलो. आमी आतां भेटलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सोर पातकांतलो निवारून नितोळ कर आनी पुनर्जिवणपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. बसूया.
It's been a long day for us today. When I look I see so many people that have been a part of our lives for a long time. So with very heavy hearts, we gather here, along with those that have made it, and those that are there with us in spirit to celebrate you. He spoke very little words because he was a man of action. He always led by example and did so much in the little time that the Lord allotted him. After close to 40 years in Kuwait, he still had this deep calling. We tried to convince him, but he always wanted to come back home to his roots and spend his days with his people, doing the things that brought him peace. We cannot deny him that. He was a generous man, a peaceful man, and a man of deep faith. Atiti was a gentleman. In this family, we've been very lucky. We got two sets of parents. For us, our Atiti was that first father everybody always wished for. He was our secret best friend, our secret Santa, our secret bank, and his support when we had an opportunity never wavered. That is why we are where we are and who we are. He has 3 grandchildren, Zach, Mark, and Sienna, and they are also very fond of their tea papa, because that's what we told them he was, their tea papa. He's taken away from us. He's taken away from our children, but his memories will remain. Francis Dias has been this family's beacon of faith. He was the most loving, devoted husband, a hidden romantic, or romantically hidden, we don't know. Teresa one day will have to tell us. Auntie, you have to share with us. He was a good brother, my father's anchor. They stood by each other through the obstacles life has thrown at them, even through the hardest of tempests. This is a direct reflection of my grandmother, Calerina Dias, who single-handedly educated these men and brought them up in that humble hut that was once. Together, they survived the war, and when many were running away, Atiti and Auntie carried us. Through no man's land and brought us back safely to that same humble hut. Today it is the house it is, but that was our home. But more importantly, Ashley, Bucci and I can say, Verem is our home, no matter how far we have gone. The shadow of this church is in our blood. Maggie will say she had the best brother-in-law because she always managed to bully him. Whenever she wanted something done and there was a purpose in the community, Titi never wavered his commitment, whether it was the St. Anthony Prayer House, he's our family patron saint, the Tudubian Chapel, and the church in itself, and the confrere that was a very major part of his life. Titi devoted his life to this big family of Reis Magos. He also gave us this one privilege as a big family. He gathered us all and took us to the Holy Land and embedded in us that we will always remain sincere to our faith. His work, with the help of his dear friend Abel, is a responsibility we shoulder. We shall continue this legacy.
Titi may have been ours, but he belonged to so many of us. And the bonds he built from KMPC, Fahil, Kuwait, the building we lived in, the people we grew up with, to Verem, to Auntie's family in Verna, together, we grieve this loss. Please forgive me. We remain grateful to the friends and family that have come here from near and far to celebrate this special man's life. On this day, there have been many helping hands that have gone unmentioned. We know who you are. Every one of you, we know who you are. And will always remain in your debt. On behalf of Teresa Dias and our family, I thank the Reverend Father Orlando conducting the Mass. He reiterated everything I've said in English in Konkani. I'm so grateful, because I couldn't have made it any better. The choir and the readers that have celebrated this Mass, the echo of the church remains in our hearts, no matter how far we are. Jerry Undertakers for preparing Titi for his final journey. The confriars for standing with Titi. I have to make a special mention. The doctors and nurses that were with him at Galaxy at his last breath. Alex, I don't know where you are. Thank you for guiding us through this process and all these rituals. Babu and Zezito for organizing the morgue. Our family, Anthony and Christina, Paul and Jane, Auntie Allison, Alita, Joe Diaz, Shushant, Bismillah, Iravati. You have been our arms and our legs, not just once. And you have always been at our beck and call, wherever, whenever we fall. Our neighbors, Colorine, we called her Calomeri. It's still Calomeri to us. And Pepeta. You have stood by us through the thick and thin of whatever life has given us in our three houses, in that little home we have made for us, along with our brothers Sydney, Sheriff, and Kevin. You have never made us feel alone. For that, I am deeply thankful. Titi, there is so much to say and so much that is left unsaid. Buji, Ashley, and me cannot say bye. We want the same husband, the same father, the same brother, the same brother-in-law, the same tea papa, the same dear friend and uncle that you have been to so many, again and again and again, in as many lives to come. Till then, Titi, rest in peace, and may the Almighty grant you eternal salvation. Thank you, people. उबी रावुया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थाची चाली पोरमोडेक पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. फ्रांसीस आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भोगतांच्या वर्गान पुणो जिवणपणांत तो विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळूं. अशें मोरनाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून
बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या पोरिमोरान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो, ताच्या दारांत येया. सर्वेश्वराच्या दूतानो, ताका मेळूंक येया. मोठ्यांक ताच्या सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाशाचेर मागोय. बो दयाळ बापा फ्रांसीस आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे आदेन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनोळ जिबोन तो जातलो म्हूण तेर बोरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मोनाच्या क्रिस्तांताय भोगतांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थोन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती बावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगातांनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या विणी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गेच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. चड लोक आसा देखून वेचे आनी भायरूच रावचे सायडीन दारांत आनी मागीर कोंफरांत भितर गेल्या उपरांत भितर येवचें. गीत घेऊया D35 पेज 66. मितीरीन वचूंक भायर सरूया.
म्हाका फुडें नासतना परमेश्वर म्हाका चडयता कांयच म्हाका फुडें नासतना ना काजू ना दोरी घालूंक ना घुसून कापून दोरी तेंच्या लागीं ना आमच्या लागीं कॅरटेकरा लागीं ना तेमच्या लागीं ना अंडरटेकरा लागीं ना प्रितेच्या बाबा म्हणिनो भितर सत्ता आसतना शिमित्रीन आमी वयर पडेला शिमित्रेचेर मरण एक नवें जिवीत मेल्यार मनीस कोबार जायना पूण ताचें रुपांतर जाता आनी ह्या नव्या जिवितान ताका हें भाग फावो जावंक आनी फावो जाता म्हूण भावार्थान तो जियेलो आनी होच भावार्थान हें नवें जिवीत ताका फावो जावंक मागुया. फ्रांसीस आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या आदीन करुया. सोम्या आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं.
आमच्या बाबा पासत आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणल्यार पुनर्जीवणपणांनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरोत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवोवन केले आमच्या बाबाक सासणेक जिवीत दी. आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या झोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गेच्या जेवणाक बसोय. आमच्या बाबाच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. अदीक करून तुजी गोरकान आनी ताची गोच्ची बावार्थाचे बुजवणीन आनी सासणेक जिविताच्या बोरवाशान तांकां धीर दी. सगळे आमची मागण्या आमचे आवडे आनी ओत्रेक जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गेच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे काय संकल्प तुझी कशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विकास जाय आमकां दी, आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस ताका ताणेन पळोवंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची फ्रांसिसाची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्यांत एकवटायलोय. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गे देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबूय. गोच्च्यांक पयलें घालून दी माती. गोच्च्यांक पयलें घातून दी.
ते फुलं का हे किती कधी दिना बरं बघ आंबर घ्यायचं हे फुलं का ते ना एक दोन वरांनी करतलो तुला एक बफरिंग जाता आणि इकडे जाता
चला चला